नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि दीप्तिका कोळकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सरकारी नोकर भरती प्रक्रिये खातीर आतां कोंकणी सक्तीची आयोगाच्या निर्णयाक लागून गोंयकारांक मेळटलें प्राधान्य। गोंय नोकर भरती आयोगाचो महत्वाचो निर्णय। मुरगांव बंदरात आतां मेरेन 132.69 मेट्रीक टन कोळशाची जाल्या हाताळणी, जाल्यार 131.53 मेट्रीक टन खण म्हालूय हाताळ्ळा। म्हापशा एका स्कुलाच्या विद्यार्थ्याक मारपेट, म्हापशा पुलिशेन शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद। प्रयागराजातल्या महाकुंभाच्या दुसऱ्या अमृत स्नान उत्सवाच्या मौनी अमावस्या दिसा संगमाचेर खेटाखेट, शेकड्यांनी भक्त जखमी, कांय जाणांक मरण। अमृत स्नान रोखडेंच रद्द। गोंयांत 1346 शिक्षीत जाले शिक्षीत। न्यू इंडिया लिटरसी उपक्रमा वरवीं अशिक्षितांनी घेतले शिक्षण। आणि कुडचडे काकोडीच्या मारुतीगडार वचपी रस्तो जाला धोकादायक, प्रशासनान लक्ष घालून रस्तो करचो दुरुस्त। नगरसेवक बाळकृष्ण ओडरकराची मागणी। आता खबरो विस्तारान। मुरगांव बंदरात आतां मेरेन 132.69 मेट्रीक टन कोळशाची हाताळणी जाल्या, जाल्यार 131.53 मेट्रीक टन खण माल मुरगांव बंदरान हाताळ्ळा। 2012 उपरांत गोंयांत खणी बंद पडिल्ल्यान खण मालाची हाताळणी सामकीच कमी जाल्ल्यान कोळशाची हाताळणी वाडली। 2010 ते आतां 2024 ह्या 14 वर्सांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी वर्सान वर्स वाडत आशिल्ल्याचें दिसून येता। पळयात पुराय बातमी। फाटल्या 14 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी सेगीतपणान वाडिल्ली दिश्टी पडटा। कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून वास्कोच्या लोकांनी जायती आंदोलनां केली। मुरगांव बंदरातली कोळसो हाताळणी 50% मेरेन कमी करतले, तशेंच क्रूज पर्यटनाक चालना दिवन ग्रीन कार्गो हाताळणेक प्रोत्साहन दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिल्ले खरें, पूण फाटल्या 14 वर्सांची कोळसो हाताळणी पळयली जाल्यार मुरगांव बंदरात वर्सान वरस कोळसो हाताळणी वाडत आशिल्ल्याचें दिसून येता। मुरगांव बंदराचो अध्यक्ष डॉक्टर एन विनोद कुमार सांगता ते प्रमाण भारताक कोळशाची गरज आसा, ताका लागून कितलो कोळसो हाडप हें आमी थारोवंक शकना, तो केंद्राचो विशय। देशात 200 परस चड पॉवर प्लांट कोळशाचेर चलतात। दुसरे वटेन वास्को जावपी कोळसो प्रदूषण आडपात हाडपाचेर आमचे यत्न सुरू आसा। कितलो कोळसो हाडप हें आमच्या हातीन नाशिल्ल्याचें तो फुडें सांगता। So if you ask me how many power plants are in the country which is based on coal, I think over 200. There are over 200 power plants in the country depending on coal, producing 73% of the power which we require. So when you ask, do we need coal or not? So that is the thing. It is not that port wants to import coal. It is the country needs coal today because 73% of the power generation is from coal. Okay, so does the But then let me complete. Should we reduce it? Yes, we should try to reduce it. Second, as you said, that because it is required, then what can we do? Reduce the impact of the pollution to the maximum possible level by bringing in the best technology. And today, when you go to the port, you can see our port is one of the major ports in the country which has state-of-the-art kind of a piped conveyor belts, on the automatic silo loading, everything, entire technology to reduce the coal pollution to the barest possible, thing. That is. So the MPT plans to reduce the coal handling or something? Is there any plans or to increase something? Again, what is the port's role in the? We are at the center of the logistics chain, the trade. What the country requires will be imported. What the country is producing will be
which is required by other countries will be exported. Actually, the port has no say on reduce karna hai, nahi karna hai. It is the country's requirement. I would like to personally export jasmine flowers, but then, but then it may not be kind of possible because I don't decide. Deputy Chairman, none of us decide what is to be exported and imported. It is the trade which decides. We as a port have to facilitate that export-import process. If all of us, if we together decide we need only 6 hours of power supply in our house, I think we can all decide and then we can kind of. Otherwise, we consciously try to improve our renewable energy sources. Like we are coming up with a 3 megawatt solar power plant, which will be the single largest power plant in the state. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गावकार. प्रयागराजातल्या महाकुंभाच्या दुसऱ्या अमृत स्नान उत्सवाच्या मौनी अमावस्ये दिसा संगमाचेर जबरदस्त खेटाखेट जाली. या खेटाखेटीत शेकड्यांनी भक्त जखमी झाले जाल्यार कांय जाणांक मरण आयले. या कारणाक लागून रोखडेच अमृत स्नान रद्द केले. परिस्थिती नियंत्रणात येतकीर बेगीनूच अमृत स्नानाक सुरवात करतले म्हणून अखिल भारतीय अखाड्याचे अध्यक्ष रवींद्र पुरी हांणी सांगला. बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद. आपने देखा होगा सुबह हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है. ऐसा नहीं करना चाहिए था. और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई. अब उसके लिए क्या किया जाए. अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे. ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है. देखिए अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे. देखिए आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था. और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितृदोष होता है, और पितृदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं. और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है. यश कीर्ति यम यम कामेत कामम. जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है. और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है. हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है. हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है. तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है. इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई. अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा. इससे हमें काम करना है. न्यू इंडिया लिटरसी ह्या उपक्रमावरवीं केंद्र सरकारान अशिक्षित लोकांक शिक्षित करपाची मोहीम हातांत घेतल्या. कमी शिक्षण घेतिल्ल्या व्यक्तींक ह्या उपक्रमावरवीं शिक्षण दितात. ह्या उपक्रमाचो आतां मेरेन गोंयांत 1345 लोकांनी लाव घेतला. पळयात पुराय बातमी. केंद्र सरकारान न्यू इंडिया लिटरसी हो उपक्रम राबोवन सुमार 1345 लोकांक शिक्षित केले. हे उपक्रमा वरवीं SCERTन वेगवेगळ्या सरकारी संस्था, शाळा आणि विद्यालयां कडल्यान अशिक्षित व्यक्तीची म्हायती एकठांय केली. हे म्हायती प्रमाण 4353 जाण अशिक्षित आशिल्ल्याचे तांकां दिसून आयले. उपरांत न्यू इंडिया लिटरसी उपक्रमा खाला परत शिकपा खातीर सुमार 1818 जाणांनी नोंदणी केली. नोंदणी केल्ल्या 1818 जाणांक शिक्षण दिले. तातूंतले 1345 जाण ह्या अभ्यासक्रमात पास जाले, जाल्यार 473 जाणांचो निकाल अजून येवपाचो आसा, अशी माहिती नोडल अधिकारी आशिष ठाकूर हांणी दिली. न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम जो हा
सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा एक प्रोग्राम आहे जो जुलै 2023मध्ये सुरू झाला. साधारण 1.5 वर्षात हा कार्यक्रम सुरू करत असताना आम्ही ह्याच्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये सरकारी संस्थांकडनं डेटा कलेक्ट करण्यासाठी आम्ही अपील केलं. त्याच्यात डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत, डायरेक्टरेट ऑफ म्युन्सिपालिटीज, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स, ओल्ड एज होम्स गोव्यातली सगळी, अपना घर, उमेद सेंटर्स, असं ज्या ज्या ठिकाणी हा डेटा आम्हाला अवेलेबल होईल असे लोक जिथे जिथे असतात त्यांच्याकडनं आम्ही डेटा घेतला. विशेष करून शाळांच्या माध्यमातून, शाळांच्या शिक्षकांच्या पालकांमार्फतही आम्ही हा डेटा कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ही स्कीम जी आहे त्याच्यात 15 वर्षांवरील जे अशिक्षित आहेत यांना आयडेंटिफाय करणं असं एक टार्गेट होतं. या संपूर्ण टार्गेटमधून आपल्याकडे 4,353 एवढे इलिटरेट्स जे आहेत ते यांची संख्या आपल्याकडे आली आणि त्यातनं सॉर्ट केल्यानंतर लक्षात आलं की 1,818 हे गोव्यात साधारण इलिटरेट आयडेंटिफाय झाले. या लोकांना आम्ही 3 टप्प्यामध्ये परीक्षांना बसवलं आणि त्याच्यातनं साधारण 1,345 एवढ्या जणांचा रिझल्ट जो आहे हा डिक्लेअर झाला. 473 जणांचा रिझल्ट जो आहे तो अजून यायचा आहे. गोव्यात ज्यांचं आधार कार्ड रजिस्टर्ड आहे, गोव्यात ज्यांचं इलेक्शन कार्ड रजिस्टर्ड आहे किंवा जे गोव्यात राहत आहे अशांचं त्या पंचायती किंवा या सगळ्या संस्थांमार्फत जो डेटा आमच्याकडे आला त्यांना सगळ्यांना आम्ही डिटेक्ट करण्याचं काम करतो. सुरुवातीला आपण प्राथमिक शिक्षकांना या सगळ्या ह्याच्यात अपेक्षित घेतलं होतं. त्याच्यानंतर याचा कार्याचा व्याप वाढत गेल्यानंतर लक्षात असं आलं की आपल्याला हे पुरणार नाही आहे. त्यामुळे आपण कॉलेजेसकडे एका प्रोग्रामच्या अंतर्गत त्यांना घेण्याचा प्रयत्न केला. आत्तापर्यंत 5 कॉलेजेसनी ह्याच्यात चांगलं योगदान दिलेलं आहे. अजूनही कोणाला जर याच्यात सहभागी व्हायचं असेल, जर अजूनही कोण राहिलं असेल तर त्याने SCRTकडे या सगळ्या ह्याच्यातून संपर्क साधावा. कुठल्याही प्राथमिक शाळेतून जरी आम्हाला नावं आली किंवा पंचायत सदस्यामार्फत किंवा म्युन्सिपालिटीतून जर नावं आली तर आम्ही त्यांना रजिस्टर करून त्यांचं शिक्षणाचं काम जे आहे ते पूर्ण करू शकतो. ही परीक्षा झाल्यानंतर त्याचा रिझल्ट होतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना सर्टिफिकेट इश्यू करतो. त्याचा मेन मोटिव्ह जो आहे तो त्याच्यात दैनंदिन जीवनावश्यक ज्या गोष्टी आहेत, रोजचं जे ट्रान्झॅक्शन आहे, म्हणजे उदाहरणार्थ बँकेचं ट्रान्झॅक्शन, तो बँकेत गेला असता त्याच्या अकाउंटवरती पैसे आहेत तर त्याचा व्यवहार त्याला करणं, पैसे मोजून देवाणघेवाण करता येणं, पेपर वाचन करता येणं किंवा रोजचं घड्याळ ओळखता येणं, ह्या जरी गोष्टी झाल्या तरी याला आपण साक्षर म्हणू शकतो. विनायक सामंतासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कुडचडे काकोणा नगरपालिका वाठारांतले मारुतीगडा वचपी रस्तो सामकोच दुःखदायक जाला. फाटल्या दिसांनी याच रस्त्यार जाल्ल्या सोया अपघातात दर्श प्रभुदेसाय ह्या भुरग्याक मरण आयिल्लें. ह्या रस्त्यार देवती आशिल्ल्यान जायते फावट अपघात जातात. देखून प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून ह्या रस्त्याचेर उपाय काडचो अशी मागणी नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर हांणी केल्या. कुडचडे काकोडा नगरपालिका वाठारांतलो मारुतीगडार वचपी रस्तो सामकोच धोकोदायक जाल्लो आसा. ह्या रस्त्याचें नियोजन सारकें ना, तशेंच देवती आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत जायते अपघात जाल्यात. अशाच एका स्वयं अपघातात फाटल्या शेनवारा दर्श प्रभुदेसाय ह्या 14 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयिल्लें. मारुतीगडार आशिल्ल्या देवळांत वचून सायकली वेल्यान दर्श आनी ताचो इश्ट घरा येताले तेन्ना देवतेर सायकलीचो ब्रेक फेल जालो. ताची सायकल झाडाक आपटून ते दोगूय रस्त्यार पडले. ह्या अपघातात दर्शाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका मरण आयिल्लें, जाल्यार दुसऱ्याक मुको मार लागिल्लो. तेन्ना फुडाराक अशा तरेचे अपघात जावचे न्हय म्हूण संबंदीत खात्यान ह्या रस्त्याचेर उपाय काडचो अशी मागणी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकरान केल्या. हांगा हांवें कितलेशा फाटी सांगलें की हो जो रोड तुमी पळयतात, हो रोड वयल्यान देंवता, ह्या रोडाचेर चलत येता आसतना पसून पांयाचेर कंट्रोल उरना, कारण ताका देवणी आसा. इट इज नॅचरल हें. पण हांव मारुतीगडाचे जे कमिटी आसा तांकांय रिक्वेस्ट करपाक सोदतां, तुमच्या बरोबर जाल्यार हांवूय येतां. कारण आमी जर तर एकट्यान येवन जर तर कितें मुवमेंट जर तर केलो जाल्यार तो सक्सेसफूल जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. तांणी जर तर सहकार्य केलें जाल्यार हें घडपाक शकता. म्हजें सजेशन अशें आसा की हो जो रोड आसा, आमी ल्हान आसतना शिकताले की रोड बँकिंग आसपाक जाय म्हणून. ज्या सायडीन रोड टर्न जाता तेजे लेफ्टान रोड वयर आसता, लेफ्टान टर्न जाता जाल्यार रायटान रोड वयर आसता. पूण हांगा जर तर तुमी परिस्थिती पळयली तर हांगा लेफ्टान जरी जर तर देंवता मनीस जाल्यार लेफ्ट सायडींतल्यान रस्तो वयर आसा. सो ऑटोमॅटीक ही व्हेकल येता ती भायर पावता आनी अशेंच करून ते सायकलीन भायर येवन तांचे कंट्रोल गेलो आनी ते स्ट्रेट ते झाडाक कापताले. हांगा कितलेशेच अपघात जाले. टचवूड देवादेन कोण खुबशे जाण मेले ना, पूण त्या बाबड्याचें आयुश्य सोंपलें.
पूण आनी कोणाकय हे त्रास जावचे न्ही म्हणून आज प्रशासना कडेन मागता की हो रस्तो तांणी जाता तितले बेगीन हातान घेवन ह्या रस्त्याचें मातशें सोल्युशन काडचें. तो पयलीचो जो एक्सिडंट जालो एक बरें जावन आशिल्लें तेजे डिसिजन तेजे कोण कोण उलयता पळय तेजे हांव कमेंट करना. तो भुरगो जो आमच्या भुरगीं आसा इक्विपमेंट जेन्ना सायकल यूज केली विदावट ब्रेक ही फावंड हिमसेल्फ कॉन्फिडंट. हांवें चवकशी करतली म्हाका कळ्ळें की ही एक्सचेंज सायकल ऑफ समबडी इयर्स हो भुरगो चलत येतालो सायकल घेवन आनी तेजी सायकल तेणें ताका दिली. टायम जालो ताका खबर आसून तेणें आंगार घेतलें. फाटले खूब वर्सांनी हांगा अपघात घडत येयला पूण अशी घटना घडूना जे कारण कोणाले तरी जीव धोक्यात येयलो. पूण हे गोश्टीन खंय तरी ऑथॉरिटीक जाग हाडलेली आसा आनी जो स्थानीक कावन्सिलर आसा बाळकृष्ण होडरकर जी कुडचडे काकोडा म्युन्सिपालिटीचो कावन्सिलर तेणी मुद्दम हेजेर ऑथॉरिटीक खंय तरी लक्ष घालपा खातीर काल ह्याच इशूचो परत एक फावटी ऑथॉरिटीक याद करून दिल्ले आसा की हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणे. पेडणे खारेबान हांगा दिसा उजवाडाक कोयर उडयतना मडगांव पालिकेचो कोयरा ट्रक थळाव्या लोकांनी रंगी हात धरलो. एके वटेन नगरपालिका उक्ताडार रस्त्या देगेक कोयर उडयल्यार नागरिकांक दंड घालता जाल्यार दुसरे वटेन तीच नगरपालिका स्वता लोकवस्तीत आशिल्ल्या वाठारांनी कोयर उडयतात. आदलो नगरसेवक आनी काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिनोन हे घडणुकेचेर टिका करून होच तो दिगंबर कामतीचो मॉडेल मडगांव काय म्हणून प्रश्न विचारला. हे विशीं आमदार दिगंबर कामत हांणी तोंड उगडचें अशीय मागणी तांणी केल्या. ह्या प्रकरणात प्रशासन कितें भुमिका घेतली हाचेर नागरिकांक लक्ष दवरून आसा. हांगा पेडा वॉर्ड नंबर 13 आमकां कंप्लेन आयली की मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो ट्रक वेस्ट मिक्स्ड वेस्ट सगळे आशिल्ले प्लास्टीक वेस्ट गार्डन वेस्ट सगळे आशिल्ले ते काडला आनी हांगा डंप केलो. आतां आमी आयकतात एवरी टायम की म्युनिसिपालिटी खंय तरी रावन लोक कोण पोती उडयता कोण रिक्षा हाडून वेस्ट उडयता हांकां फायन घालतात आनी हांगा म्युनिसिपालिटीचो स्वताचो ट्रक वेस्ट काडटा आनी हांगा उडयता. हे लोकेलिटी लोक रावतात थंय हे कसलो मॉडेल मारगांवाचो हे काय म्हण आमकां प्रश्न पडला. आतां इज दीस द मॉडेल ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट हो मॉडेल मारगांवाचो वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोग्राम. आतां तुमी जेन्ना फायन मारतात जाल्यार म्युनिसिपालिटी कित्याक कोणें फायन मारप न्ही पुलिसान म्युनिसिपालिटी कित्याक फायन मारप न्ही काडपा लायल फरें ते सगळे एकान एक आयटम आहा तो घेवन गेले फरें पूण जो तुमी डंप केलो तेजेर तुमकां फायन येवपा नाका. आमी डिमांड करता की म्युनिसिपालिटीक फायन घालपा जाय हाजेर कित्याक इट वॉज ऑफेन्स ऑन देअर पार्ट ऑल्सो. तुमी फक्त विलेजींतलो लोक हाडून वेस्ट सिटी उडयता हे सगळे कंप्लेन सांगत आसता तुमी पूण तुमच्याच स्वताचे ट्रक हांगा उडयता ते कोणें करता. आतां धोल्ल म्हणटरी चोर म्हणटा तशें हे भाशेन कितले कडेन जाता आमकां खबर आहा कित्याक तांकां जाय वेस्ट डिस्पोज केल्लो हांगा साकून थंय शिफ्ट करपाचें आनी मागीर लास्टाक वेस्ट डिस्पोज म्हण सांगपाक. सो हे तेंचे प्रोग्राम चलता. मडगांवकारान हेंवूय पयलां आसतलें एक मॉडेल मारगांव म्हणून एक व्हॅन चलता बॅनर घालून मॉडेल मारगांव एक प्रायवेट आनी हूंय वेस्ट आहा तें क्लियर करून उडयता खंय कोंकण रेल्वे ओपन स्पेसींग रावनफोंड. इज दीस दॅट मॉडेल वेस्ट मॅनेजमेंटाचो म्हळ्यार हांगचो कोयर काडून दुसरे कडेन घालपाचो आनी क्लीन केलें म्हण दाखोवपाचें हें सामकें टोटल मिसमॅनेजमेंट. म्युनिसिपालिटी जान्नी इतले खर्च करता कोट्यांनी रुपीज लोक सॅनिटेशन फीज म्हण कलेक्ट करता जाल्यार हे असले वेस्ट मॅनेजमेंट मेळपाक हाजेर सामकें एक स्पश्टीकरण दिवपा जाय इवन मडगांवच्या आमदारान की हो तुजें मॉडेल मारगांव कावन्सिल आहा तो हे भाशेन वेस्ट मॅनेजमेंट करता काय म्हण.
म्हापशा अलंकार थिएटर वाठारात आशिल्ली 5 फास्ट फूड तशेंच खाद्यपदार्थ विकपी गाडे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या निर्देशा प्रमाण सील केले. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान गरजेचो परवानो घेवंक नाशिल्ल्यान ही कारवाय केली. प्रदूषण मंडळा कडल्यान गरजेचो परवानो घेनासतना वेवसाय चलयत आशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ले ते प्रमाण ही कारवाय केल्या. आता सरकारी नोकऱ्यां खातीर अर्ज करपी गोंयकारांक खोशयेची खबर. गोंय नोकर भरती आयोगान सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेच्या परीक्षे खातीर कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाक लागून गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य मेळटलें. सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय गोंय नोकर भरती आयोगान घेतलो. आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून सरकारी नोकऱ्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य मेळटलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कोंकणी गुणांची स्वतंत्र मोजणी जातली. हाचो लाव गोंयच्या उमेदवारांक जातलो. हालींच जाल्ले कनिश्ट लिपीक पदा खातीर सुमार 22,000 उमेदवारांनी अर्ज केल्ले, जातूंत परीक्षा सोंपल्या उपरांत रोखडोच निकालूय जाहीर केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटन खात्या कडल्यान शेक धोरणांच्या नेमांचें उल्लंघन, गोंयांतले शेक्स बिगर गोंयकारांक चलोवपाक दिले म्हणून काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान आरोप केला. गुगल पे वेल्या नांवावयल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातात. पर्यटन खात्याचे शेक्स जनियांचेर आनी हेर यंत्रणांचेर कसलेंच नियंत्रण ना, देखून पर्यटनाक मार बसतलो म्हणून पाटकारान खर टिका केल्या. शेक्सांनी चलपी बेकायदेशीर घडणुकांचेर आवाज उठयल्ल्यान हरमल दर्यादेगेर अमर बांदेकार ह्या तरणाट्याचो खून केल्लो. ह्याच फाटभुंयेर पाटकार उलयलो. आरंबोल बिचाचेर 12 शेक अलॉट जाल्यात. तातूंत तांणी 3 कॅटेगरी केल्या. आता कॅटेगरी नंबर 1 नरेश नानोस्कर, कॅटेगरी 2 मारिया लिना फर्नांडीस आणि कॅटेगरी 3 10 शेका अलॉट केल्या. सदाशिव नाईक, मंगल देसाई, इनासियो डिसोजा, मान्युएल फर्नांडीस, प्रतीक्षा बर्डे, अरुण साटेलकर, विलास पार्सेकर, केतकी मोर्जे, दुलसीन फर्नांडीस, धाकटू नाईक. म्हजो ओपन आरोप आसा आणि म्हजो चार्ज आसा की ह्या 12तले 10 तरी भायल्या लोकांक दिल्या. 10 तरी भायले लोक हिमाचलातले लोक चलयतात. आता एज पर पॉलिसी पॉइंट नंबर 8 सब क्लॉज डी क्लियर कट सांगता की सबलेट करपाचे ना म्हणून. जाल्यार जी घटना जाली, ज्या शेकाचेर ताका मारलो, ज्या शेकाच्या स्टाफांनी येवन ताका मारलो, ते शेक आज हिमाचलाचो मनीस चलयतालो. कसो चलयतालो? टुरिझम डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना, कोस्टल पुलिसाचें लक्ष ना. आता ही जी घटना जाली, ज्याचे नाव सी लाउंज, ज्या शेकाचे नाव सी लाउंज, म्हाका दिसता या सरकारान आता त्या बीच शेकाचेर ज्यो आरंबोल 12 पळय तांणी अलॉट केल्या न्ही, मुद्दम वचून तुम्ही ते QR कोड स्कॅन करून पळयात. आता एज पर पॉलिसी तांणी सांगला की जो अलॉटी आसा ताजो अकाउंट आसपाक जाय थंय. आज पळय मोदीन पळय सगळे जीपे आणि सगळे ऑनलाईन ट्रान्सफर पळय केल्या, तेतून पळयला आसतलें सगळे कडेन QR कोड आसता मरे, आमी वता आनी रोखडे जीपे करता. म्हजो चॅलेंज आसा, 90% ऑफ दी शेक्स पळय थंय घातल्या न्ही, तो जीपे स्कॅन करून पळया, कोणा भलत्याचेच नांव येतलें. कित्याक ते काडून सबलेट केल्ले आहा थंय. टुरिझम डिपार्टमेंटाचो कांयच कंट्रोल आनी चेक ना. गोंय येरादारी पुलिशेन जीएमसीच्या 3 अँब्युलन्सी विमानतळाचेर वेळार पावपाक मंगळारा रस्तो मेकळो करून दिलो. राज्या भायले दुयेंतीक अवयव दिवपा खातीर वचपी ह्या अँब्युलन्सींक 2 ग्रीन कॉरिडॉर म्हळ्यार मोपा आनी दाबोळ विमानतळाचेर वचपी रस्ते मेकळे करून दिल्ले. ह्यो अँब्युलन्सी बेगीन पावच्यो म्हणून येरादारी पुलिशेन कांय वेळा खातीर कांय वाठारांत येरादारी आडयल्ली, अशी माहिती येरादारी पुलीस उपअधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिली. आज जीएमसींतल्यान आमकां जो काल रिक्वेस्ट आयिल्ली की एक डोनरान आपले ऑर्गन डोनेट केल्यात आणि ते डिफरंट लोकेशनार वतले, म्हणजे त्या प्रमाणे आमी आज ट्रॅफिक अरेंजमेंट केल्लो. हे जे ऑर्गन आसा म्हणजे हार्ट, किडनी जावं कितें आसा ते ऑर्गन जीएमसींतल्यान एअरपोर्टार पावोवपाचे आशिल्ले.
सो ताका लागून एक अशी आसता SOP की ग्रीन कॉरिडर तांकां फ्री पॅसेज दिवपाची. सो आज आमी ट्रॅफिकान अरेंजमेंट करून तांकां ग्रीन कॉरिडर म्हणजे ग्रीन क्लियर पॅसेज दिली. म्हणजे पयलीं 2 एम्ब्युलन्सी ते ऑर्गन घेवन मोपा एअरपोर्टार गेले आनी एक दाबोली एअरपोर्टार गेले. सो आमी तांकां ग्रीन कॉरिडर क्लियर पॅसेज दिली ट्रॅफिकाची आनी आमची सगळे ऑफिसर इन फील्ड आशिल्ले. कित्याक फाटले हेतू कितें लायफ सेवींग हें आसा की ऑर्गन कोणा टायमार पावचो आनी तो ताका उपयोग पडचो. आमकां GMC कडच्यान तशी रिक्वेस्ट आयली की ट्रान्सपोर्ट जावपाचें आसा ताका लागून आमी अरेंजमेंट केलो. सकाळी पयलीं 9:25 स्टार्ट जाल्या त्यो 3 एम्ब्युलन्सी गेली, 2 मोपा गेले आनी एक GMC गेली. ओके. सो ते सुटले त्या प्रमाणे जेन्ना तांचो मुवमेंट आसता तेन्ना आमी मातशें तांकां क्लियर पॅसेज दिवपाक ट्रॅफिक सायडी काडल्या जावं जंक्शन मेन आसता थंय मातशें थांबोवची पडला इतलें. ओके. सो हाजो फाटल्यान हेतू एक आशिल्लो की लायफ सेवींग हें आशिल्ले कारणान तो ऑर्गन रायट टायमार पावचो आनी ज्या कोणा मनशाक गरज आसा ताका ताजो उपयोग जावो. खंय खंय अशें तुमकां मेजर अशें खंय गेल्या तें खबर ना पण आमी मोपा एअरपोर्टार पर्यंत आमी तांकां क्लियर पॅसेज दिल्या. ट्रॅफिक सर टील मोपा एअरपोर्ट टील मोपा GMC टील मोपा आनी GMC टील दाबोली एअरपोर्ट. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.